इब्रामपूर हो गांव पेडणे तालुकान आसा. हो गांव तसो उदरगतीन फाटीं उरला. ह्याच इब्रामपूर गांवचें नांव आदर्श ग्राम येवजणेन नोंद जाल्लें. जाल्यार दुसरे वटेन लुपीन फावंडेशन हे बिगर सरकारी संस्थेन इब्रामपूर गांवांत आपलें काम चालूच दवरलां. 2014 वर्सा सावन लुपीन ही संस्था उदरगत करीत आसा. Where we provided them infrastructure facilities plus student development programs and as well as teacher development program, wherein we provided drinking water facility, then toilet facility, then stage facility. There are the things which were required in school. And we also worked in women empowerment, where like we have formed a Sankalp NGO. We have taken representatives from 16 self-help groups and we provided them training. We registered the group and we applied for FDA license, and after that we applied for midday meal scheme, where it was provided, and under Sansad Adarsh Gram Yojana also it was like recommended, and we can say we got this scheme, and our women are today supplying meals to 5 schools and they are earning something. We also worked for organic farming, where like a logo we have given, say yes to organic farming and no to health harming. And now we are keeping a mission saying that wherever there is a dairy shed, at least one compost bed should be there. So this is our motto, and we are hoping for organic farming soon. And our vision here is to supply organic vegetables in all over Goa with a vehicle. So this is our vision and we are working towards it. We helped women for especially those who are doing self business in tailoring machines. We provided around 50 machines, sewing machines with 50% subsidy. This is in all village panchayats. In Ibrahimpur itself we have given around 15 machines to the women who are doing this business. And this year we are planning to focus more on skill development in education sector, like where we are working, and again a Swavalamban project also which we had launched, wherein we are promoting self-employment to youth, where we are saying don't wait for only government job or some other office job or professional job, but you can start your own business also. इब्रामपूर गांवांतले हे सातेरी विद्या मंदिर स्कुलाचे सुशोभीकरण लुपीन फावंडेशनानच केलां. लुपीन फावंडेशनान स्कुला खातीर टॉयलेटी बांदून दिले, मागीर सायन्स लॅब दिलो, स्पोर्ट्स किट दिला, स्टेज बांदून दिल्या, चेअर्स दिल्या, परत आनीक वयर स्कुलाक वयर हे घालून पत्रे घालून दिला, थंय मागीर कलर केला स्कुलाक सगळो. तुमकां पयलीं जे फॅसिलिटी आसा पळय ते पयलीं आसलेले तुमचे कडेन? टॉयलेटी आसलेले पण तांकां उदक येनासलेलें नळांक, परत सबंद वास मारतालो टॉयलेटीन, आनी वयल्यान सबंद नळ फुटलेले आसलेले सगळे. आनी आतां मागीर आमकां वेगळे दोन बॉयजांक एक टॉयलेट आनी गर्ल्सांक टॉयलेटी बांदून दिल्या, बरें उदक सुद्दां येतलें. लुपीन फावंडेशन जें आसा तांच्यांनी ओवरऑल जर परफॉर्मन्स आनी इश्कोलाच्या बाबतींत जर उलोवपाचें जाल्यार आसा जाल्यार खुबशे तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो डेवलप केल्लो आसा आनी तांच्यांनी एक प्रोजेक्ट तयार केलो आसा. तांच्यांनी म्हणजे इन्क्लुडींग वी आमी बसल्या आनी हें एक मॉडेल स्कूल जावचें, आनी मॉडेल स्कूल जावच्या खातीर जे आवश्यक घटना आसात ते तांच्यांनी राबोवपाचो प्रयत्न केला. पण तांचे जे कोऑर्डिनेटर आसले फ्रांसीस, ते सदांच आमच्या वांगडा येताले. आनी मॉडेल स्कूल डेवलपमेंटा खातीर कांय आमी पयले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलें तें केलें. लुपीन फावंडेशन पयलीं आमकां जे वॉटर सिपेज जाताले तो पयलीं प्रतिबंध करून दिलो. वयर संपूर्ण जवळ जवळ 8 to 9 lakhs खर्च करून आमकां वयले रुफींग तेंच्यांनी तयार करून दिल्लें आसा. आनी जो सिपेज ऑफ वॉटर उदीक जे झिरापतलें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा. सेकंड थिंग, भुरग्यांचे जे स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसा तातूंत डेवलपमेंट जाय म्हणून कांय स्पोर्ट्स किट्स दिल्या. तातूंत बॅट्स, बॉल, रॅक्स आनी वेरियस थिंग्स अशें दिल्या. नियरली 45,000 to 50,000 मटिरियल दिल्लें आसा. सो ताणें
ताका लागून जे भुरगे आसले ते भुरगे ग्रावंडार खेळपाक लागले आणि इंडोर जे गेम्स आसा ते खेळपाक लागले. ताच्या नंतर एक भुरग्यांची बुद्धिमत्ता वाडपाक जाय. हाचे खातीर जे आमचे टिचींग लर्निंग प्रोसेस आसा थंय खंय तरी आमची सायन्स लॅब आमचे कडेन आसली पयलीं पूण मातशी कमी पडटाली. म्हणून स्टेम लर्निंग पुणे हेंच्या कडल्यान जवळ जवळ 1.25 लाख पर्यंत इन्वेस्ट करून आमकां एक वेल इक्विप अशी सायन्स लॅब दिली. जेन्ना आमी फुडें फुडें अशें डेवलपमेंट करपाक लागले तेन्ना ते स्कूल इको फ्रेंडली आसपाक जाय. इको फ्रेंडली आसपाक जाय म्हणून कांय आमी जी झाडां लायल्या ती अशी फ्रुट्स एंड फ्लावर बियरींग कसली लावपाची न्ही म्हणून माड, बदाम, कडुनिंब अशा तरेची आमी थोडीशी झाडां लावपाचो प्रयत्न केला आनी ती लायिल्ली आसा विथ द हेल्प ऑफ द लुपीन फावंडेशन. ताच्या नंतर आमच्या अशें निदर्शन येलें की थोडी डस्ट आनी हें तें बी येता. तर ताका लागून जे आमचे विंडो आसा ते विंडो तेंच्यांनी वेवस्थीत सगळे करून दिल्ले आसा. हे जे स्कूल आमचे जे आसा स्कूलचे जे भायले सगळे जे इंटिरियर पेंटींग आसा ते लुपीन फावंडेशनान केल्ले आसा. वी आर फेसींग द प्रॉब्लेम ऑफ द वॉटर, ड्रिंकींग वॉटर. कारण ह्या भागान मातशे वयर हो जो आमचो स्कूल आसा तो भाग मातसो उंचार आसलो. मग ताका लागून तेंच्यांनी जे सेफ ड्रिंकींग वॉटरा खातीर रेफ्रिजरेटर दिल्लो आसा, कुलर दिल्लो आसा. अशे विविध तरेचे एक्टिविटी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी लुपीन फावंडेशनान ह्या स्कुलाक दिल्ले आसा. आनी नाव द स्कूल इज ग्रोईंग अप, ब्लुमींग अप. आमचे कडेन हॉल आसलो पूण त्या हॉलान आमी सदांच पयलीं भारतीय बैठकी प्रमाणे बसताले. आतां आमकां पॅरंट टिचर असोसिएशनची मिटींग आसूं, गांवांतले काय आसूं, पंचायतींतले काय आसूं, सो ते आमकां एप्रोच करतात. दीस इज ओन्ली द लोन हॉल इन अवर इन्स्टिट्यूशन आनी ताका नियरली 200 चेअर्स आसात ते लुपीन फावंडेशनान दिल्ले आसा. वेल इक्विप आमचे कडेन युरिनल्स कम टॉयलेट सिस्टीम लाखो रुपये खर्च करून लुपीन फावंडेशनान दिल्ली आसा. जे स्कूल आसा ते डिफरंट फ्रॉम अदर स्कूल हाच्या खातीर प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ह्या भागान जर आमी पळयलें जाल्यार चडशे आसा शेतकरी वर्ग आसा, कामगार वर्ग आसा, मजूर वर्ग आसा. आनी जो स्कूल युनिफॉर्म आसलो तो प्रत्येक वेळार त्या भुरग्याक शिवपाक मेळटलोच असो नासलो. कांय वेळार आमी स्टाफय दिताले, कांय वेळार भुरगे कशे तरी हें करतले. आनी थंय एक युनिफॉर्मिटी आसपाची, थंय एक वाक्यता आसपाची म्हणून लुपीनान प्रयत्न केलो. आनी फ्री ड्रेस जो कोड आसलो स्टुडंटांक तो तेंच्यांनी दिला. आतां जे भुरगे आमचे वेअर करतात तो तेंच्यांनी दिल्लो आसा. सो अशा विविध तरेन हें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हें सुरू आसा. इन फ्युचर आमचे जे आसा ते मेडिसिनल गार्डनींग आसा, ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जो आसा तोय डेवलप करपाचो आसा. वयले आमचे जे हॉल आसात ते डेवलप करपाचे आसा. आनी त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर एक थोडीशी मेंटल हेल्थ आनी हेल्थाच्या रिगार्डींग जे प्रोग्राम आसात ते घेवपाचो आमचो मानस आसा. हें आमी ऑलरेडी प्लॅन केल्ले आसा. गांवांकय तेंच्यांनी कांय प्रोग्राम दिल्ले आसता अलॉंग विथ द स्कूल. आमचो स्कूल इज अ कम्युनिटी सेंटर. लुपीन फावंडेशनान शाळेकच न्ही जाल्यार इब्रामपूर गांवा खातीरय खुबशे कितें केल्यात. गांवांतल्या तरणाट्यांक मदत केल्या. ती गोष्ट म्हटल्यार जे मेकॅनीक आसा, हे स्कूटर मेकॅनीक आमचो संदेश शिरोडकर म्हणून, ताका तेंच्यांनी टूल्स दिले. आज तो स्वताच्या पांयार उबो आसा. दुसरी गोष्ट मिक्सचर रिपेरींग, टीव्ही रिपेरींग, विनोद खेडेकर हाका तेंच्यांनी टूल्स दिले. आनी एक गोष्ट सांगूंक गेल्यार म्हटल्यार आमचो अजीत शेडकर आसा, तो मातयेचें काम करून गणपती तयार करता. ताका तेणें हे पेंटींग करपाक मशीन गन दिलें. अशा पद्दतीन तेंच्यांनी कार्य जें केलें पळय तें फावा सारकें आसा. आनी खरोखर अभिनंदन करपाचे पात्रतेचे आसा ती कंपनी. जी कंपनी ह्या पद्दतीन वावरता, समाज फुडें घेवन येवंक सोदता, ह्या कंपनीक खरोखरच मोठो दर्जा आसता. आनी ह्या तेंच्यांनी दाखोवन दिलें आमच्या इब्रामपूर गांवांत की आमी ज्या पद्दतीन आदर्श कसो घडपाचो हे खऱ्या अर्थान लुपीन फावंडेशन ग्रुपान दाखोवन दिला. हांव प्रायवेट म्हापसा कामाक वयतालो. मागीर तेणें म्हाका म्हळ्यार तूं घराक बिजनेस करता जाल्यार आमी कितें तुका हेल्प स्कॅनर बी दिता म्हणाले. बरें आहा तशें जाल्यार म्हटल्यार हांव तें काम सोदता आनी म्हटल्यार हांगा काम करपाक सुरवात करता. स्कॅनर बी दिलें म्हाका तेणें. बरें केन्नाच्यान तूं ह्यो बिझनेस जालें 2 वर्सां. 2 वर्सां. आमचे देवीचो वाडदीस आसलो त्या दिसा स्टार्ट केला.
आनी तिच्या नांवानूच गॅरेज स्टार्ट केलें हांवें. मागीर तेचे उपरांत तो म्हाका दिसपाक लागलो कितें करता. हांव म्हणलें ऑर्गेनीक फार्मींग वर्मी कंपोस्टाचें. तेच्या उपरांत तेणी म्हाका सांगलें अरे तर तेच्या पयलीं हांव तुका एक खंय तरी एक एक्सपोजर विजीट करपाक. तेच्या उपरांत हांवें एक शिरोडा ह्या गांवांत थंय सचिन दळवी म्हणून तो करतालो. तेचे कडेन म्हाका तेणी घेवन गेलो. सगळें ते लुपीन फावंडेशन तेंच्याच खर्चान म्हाका तो घेवन गेलो आनी तें दाखयलें. तेच्या उपरांत आनी एक विजीट अशी 2-3 विजीट करून मागीर तो तुका आमी कितें तरी हेल्प करता म्हणटकीर न्ही हांवें पयलीं एग्रीकल्चरच्यान ही स्कीम आहा कितें तर ताका 75% मेळटा हेजो कन्स्ट्रक्शनाक. म्हणल्यार कन्स्ट्रक्शन केलें हांवें. म्हाका सादारण एक हे कन्स्ट्रक्शन करपाक 2.5 लाख खर्च येयलो. म्हाका गव्हर्मेंटा कडल्यान एक सादारण 1,20,000 सबसिडी येयली. पूण तेच्या उपरांत जे वयली जे हे आमचे शेड आहा ती शेड बांदपाक म्हाजे कडेन जायना जालें. पूण शेड ना जाल्यार म्हाजे हे भिजान काबार जालें. पूण त्याच टायमार म्हाका लुपिनान बऱ्या पैकी अशी मदत केल्ली आनी सगळे जे तेंच्यांनी म्हाका लोखंड आनी जे पत्रे 83,000चे तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केल्लेली आसा. आनी हे तेंचे हे दिल्या कारणानूच म्हाजे हे वर्मी कंपोस्ट चालू उरलो आनी म्हाजे जे अर्निंग आसलें ते म्हाजे डबल टिबल जालें. हांव सद्या हे गायडूळ खत 12 रुपयान विकता. पूण होलसेल येयलो जाल्यार एक 10 रुपयान बी अशें दिता. आनी तेच्या खातीर म्हाजे जे फायदो आसलो आनी म्हाजे ते शेणाक जो कितेंच व्हॅल्यू नासलो. म्हणल्यार एका ट्रकाक म्हाका 2,000 मेळटले थंय हांव एका ट्रकाचे आतां 20,000 करता. आनी हे सगळे जे जाले ते खरेंच म्हणजे लुपीन फावंडेशनान म्हाका हेल्प केल्या खातीरच जालें. लुपीन फावंडेशनान तरणाट्यांकच न्ही जाल्यार बायलांकय मदत केल्या. लुपिनान आमकां सांगलें की ऑफर दिली की अशें तुमी करा. एक NGO 4 ग्रूप जमया, NGO ग्रूप करा. त्याच्या थ्रू मागीर तेणें आमकां अशें मार्गदर्शन दिलें ना. तेच्या उपरांत आमी सर लायसन बी आमी तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलें लायसन बी हें करपाक आनी थोडी फार सरपंचानूय तेन्ना आमकां हेल्प केली आनी आमी अशें करून. आता तुमचे कडेन कितली महिला आसात? आमच्या टोटल कितली महिला? 12 आमच्या ग्रुपान 12 महिला आसात. आणि ह्या फाउंडेशनान तुमकां कितली मदत केलेली आसा हे प्रोडक्ट घेवच्या खातीर? चडांत म्हणजे आमकां चडच्यान चडशे 60% अशें आमकां तेंच्यांनी मदत केली आसा. लुपिनान आमकां मदत केली आसा. हय दूस साल हय हणकाणे काय टोटल आता तुझे 4 स्कूल 5 स्कूल आणि कितले भुरग्यांचे तुम्ही हांगा प्रोडक्शन करता? 300 भुरग्यांचे. 300 भुरग्यांचे. लुपीन फावंडेशनाच्या मदतीन इब्रामपूर गांव उदरगतीच्या वाटेर आसा. शाळा, तरणाटे स्वताचो धंदो करतात. बायलां एकठांय येवन आयज शाळेच्या भुरग्यांक मध्यान आहार तयार करतात. अशे जायते उपक्रम करीत आसात. मात हो गांव आदर्श ग्राम येवजणे सकयल दत्तक घेतलेले खासदार श्रीपाद नायकाक इब्रामपूर गांव आदर्श करपा खातीर जागेकारांकडल्यान ना हरकत दाखलो मेळना हें अजाप.